राज्यात सरकारी पातळी शिक्षक दिसा निमतान खासा कार्यावळ जाली। मुखेलमंत्र्याच्या हस्तुकी आदर्श शिक्षकांचो भोवमान जालो। ह्या वेळार डी.एड. करपी टिचरांनी तशेंच पॅरा टिचरींनी 15 सप्टेंबर मेरेन स्वताच्या नावाची नोंदणी करची आनी बेगिना डी.एड. कोर्स पुराय करचो म्हूण मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार उलयला। RDX गो खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। शिक्षक हो मनीस घडयता, फुडली पिढी घडयता। त्यामुळे अनेक पॉझिटिव्ह गजाली आसत। म्हाका दिसता शिक्षकाच्या पेशान एक डबल पॉझिटिव्ह आसता। एक समाधानूय मनाक आसता आनी शिकयल्ल्या भुरगो एका उच्च पदाचेर किंवा उच्च जाग्याचेर वता हें पळोवपाचें भाग्य तांकां लाभता। शिक्षक पुरस्काराचो कॉन्सेप्ट पळयतालो तेन्ना म्हाका लक्षांत आयलें की हो आतां एज ओल्ड कॉन्सेप्ट जालो सद्याची सिलेक्शन पद्दती। फुडल्या वर्सा हातूंत कितें तरी एक पॉझिटिव्ह बदल जाय आनी म्हणून एक म्हज्या तकलेंत विशय आयले ते हांव फक्त सांगता। म्हज्या तकलेंत अशी कल्पना आयली की आदर्श शिक्षक कोण आसचो जाका ताज्या स्टुडंटान रेकमेंडेशन करचें, हो आदर्श शिक्षक। जर स्टुडंट सांगता की हो शिक्षक बरो मार्क दिता म्हणून या फेल केले सुद्दां जाल्यार तो टिचर बरो म्हणणारे स्टुडंट हांवें पळयल्या। आनी हें सगळें ऑनलायन करपाक येता। म्हणजे तुमचो पास आवट जाल्लो स्टुडंट अमेरिकेक आहा जाल्यार सुद्दां तो वेबसायटी वयल्यान ऑनलायन रिकमेंड करूंक शकता। 360 डिग्री पियर रिव्यू जावंक जाय। म्हणजे जे कोण टिचर सिलेक्ट जाता तांच्या बद्दल तांच्या अन्य कलिगांचें कितें मत आहा हाजोय खंय तरी म्हाका दिसता एक ताका वेटेज आसूंक जाय। आनी सद्याची जी पळय पद्दत आसा ताकाय थोडेशे गूण दिवन ह्या तिनूय गोश्टीचो मिलाफ करून म्हाका दिसता जर पुरस्कर्ते आमी सिलेक्ट करीत जाल्यार खंय तरी एक म्हणजे प्रेशर मारपा पेक्षा चड खंय तरी एक बरें काम केलें हाजें समाधान बक्षीस मेळणाऱ्या टिचराकूय मेळटलें। हांवें सजेशन सांगलें दीस इज नॉट डिसिजन फायनली सगळ्यांनी चर्चा करून म्हाका सांगचो। त्यामुळे ह्या विशयाचेर चर्चा जावची। दुसरो एक विशय हांव मुद्दम तकले हाडून दिवंक सोदता की 15 सप्टेंबर पर्यंत डी.एड. जे कोण उरल्या म्हणजे म्हायती प्रमाण 426 कितें तरी टिचर पर्टिक्युलरली नॉन ग्रांट इन एड जी इन्स्टिट्यूशन आहा तातूंत भितर डी.एड. नाशिल्लें आसा प्राथमीक। 15 सप्टेंबर पर्यंत ऑनलायन रजिस्ट्रेशन करून घेवचें। आमच्या हातून मार्चान हाका SSAन फॅसिलिटी दवरलेल्या सिंगल कितें अडचण आयल्यार थंय येवन 15 सप्टेंबर पर्यंत पॅरा टिचरां तांकांय ही एक सुसंदी आहा। तांच्यांनी हाजे मार्फत डी.एड. कंप्लीट करचें आपलें म्हणजे तांची जी मागणी आहा की आमकां रेगुलरायज कर किंवा एब्जॉर्ब कर ही पूर्ण करपाक येतली प्रोवायडेड दे कंप्लीट दीस डी.एड. प्रोग्राम।